सगळीं उबी रावया. सुरवातेक आमी गीत घेवया. A4 आपयल्याय म्हूण आमकां पेज 2 A4. Apojaj म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे भेटेक दोनया होय रुबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती तारकां होय रुबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती तारकां आमी चोरना तूं देव सोरकोत वेदा कोण मोगान आयनाव ह्या वेळार बायको बिको काळजां आमची तोया दिवं तुका एक मोगाचो नमस्कार बायको बिको काळजां आमची तोया दिवं तुका एक मोगाचो नमस्कार. बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसू. मोगाळ भावा भयण्यांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय सर्वेस्पराच्या उपदेशाक पाळो दिवया. देवाचो आशिर्वाद घेवया. देव आमचो मोग कोत्ता आनी ताका जाय आमी सदांच खुशाल आसलेलीं. ह्याच खातीर उपदेशा वरवीं देव आमकां बरी वाट दाखयता, सगळ्या वायटांतली निवाता आनी सास्तीक जिविताक पावयता. ह्या मिसान भाग घेतना आमचे पातोक वळखून घेवं आनी देवाच्या उपदेशा पोरमणे जियोव. देवाचो आदार मागुया. आमच्या चालते जिवितांत आमकां कायदे आसात, उपदेश आसात. देवानूय दिल्ले कायदे आसात, उपदेश आसात. कोणे ते आमी पाडूंक नात. उपदेशांची आमकां वाज आयल्या. आमच्या मनांत आहा तेंच आमी करूंक सोदता. हें आमचें पातोक. तर मिसाचे सुरवातेकूच आमी जण एकलीं आमच्या अंतस्करणाची चवकशी कोत्तेल्यो आनी चुकल्यांत देखून देवा आनी पेल्या लागीं हात जोडून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार माई सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोते करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut kur, somia kaklut kur, Krista kaklut kur, Krista kaklut kur, Krista kaklut kur. Somia kaklut kur, somia kaklut kur, somia kaklut kur. आयज आमी बागयोंत लुसी रॉक साक्षीन सेंट लुसी द मार्टर आयताचो तिचो आमी उगडास करता. देवा सासणाच्या उजवाडा
आपल्या विस्वाशी आंकवारी जिवितान आनी रोग साक्षाच्या दिरादीक मोर्नान भाग्योत लुसी प्रकाश बरीत दिवटी जावंक पावली. सोर बरेपण, प्रमाणीकपण आनी सत आमचे जिणेंत सांबाळून आमी उजवाडाची भुरगीं जावन आनी एक दीस भाग्योत लुसी सांगाती तुजे मोहिमेच्या सासणीक उजवाडांत आमी तुका भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडके चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवोदाच्या पुस्तका वेले वाचो. सोरेस्पोर तुजो सोडवणणार, इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सोरेस्पोर तुजो देव, तुका फायद्याचें तें तुका शिकयतां. तुवें ताकूंक जाय ते वाटेंतल्यान हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीट दिले जाल्यार एके नदी भाशेन तुजी कुशालकाय जावंक पावती आनी दर्याच्या लारां भाशेन तुजें प्रमाणीकपण, रेवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटी आनी तिच्या कोणया इतली तुजी सोसूत. तुजें नांव मोजे सोरशिल्लें केन्नाच नपयत जातें ना, ताचो नास केन्नाच जातो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर आतांच आमच्या कांदार सादलां. हे देवाच्या उतराचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नोश्ट्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी ओ धर्मी मनशांच्या सांगाताक भोंवना तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदांचेर ताचो संतोश. दीस रात ताचे नेम तो नियाळीत आसा. जबाब सर्वेस्पराक तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. वामते वेळीच्या देगेक लायल्यार रूख काला पोरमाणे जातात फळां आनी कोदीस भावोन पडनात तांची पानां. असले रुखा वयर तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोन्यो सुफळ. जबाब सर्वेस्पराक तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नोश्ट्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावेन अशें न्हय. तो कोण जाणाय? वाऱ्यान उबोन वेता तसलें पोल. बरे मनशांची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण मनशांची वाट निसणटणांक पावयता. जबाब सर्वेस्पराक तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. शी वर्तमानाक सगळीं उबी रावुया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सोमी येता ताका मेळूंक भायर सरात. तोच तो शांतीचो कुंवर. Hallelujah,
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. लोकांचे उरपोची कोडे उलोवन जेसून म्हणलें, हे सोस्तीक कोणा लागीं म्हूण हांवें सोर करची. मैदानार बसून आपल्या बाराबोरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायलें आनी तुमी नाचली नात. आमी विलापलें आनी तुमी रोडली नात. अशें म्हणटल्या भुरग्यां परी ही सोसत. तो जुवांव जेवण तशें पिवण चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचेर खंय देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस. दोन वसूलदारांचो आनी वायटव्याचो इश्ट. तो देवाची जाणवाय चूक नासलेली म्हूण तिच्या फोंडां उदेशी रुजू जावन येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वगाडी तुका क्रिस्ता. वेता थंयसर आमी पळयता कायदे. बाकीवर फ्रांसीस शेवराचे रॅलिकेचो उमो घेवंक वेता आसतना आमकां कायदे लागतात. आमी पळयलां न्हू. तुका जाय ते भाशेंक जायना. ती पळय वॉलंटियर्स आसात ते भाशेन आमी आयकूंक जाय. कोण बॅग म्हणटा हांगा दवर, कोण म्हणटा थंय मिशनान घाल, थिंगा पावतकच म्हणटा आमच्या लागीं दी, आनी आमी तेचें आयकोंक जाय. कित्याक ते कायदे आमकां सांगतात ते बरे भाशेन जावपाक जाय. देखून कसलेंच कोफूस जावं जायना जावपाक ते भाशेन ताणें ते कायदे केल्यात. ते आमकां आमचेर पेज घालपाक न्हू, आमचेर ओजें घालपाक न्हू, पूण आमचें सोंपेपण आमकां मेळोवंक बरे भाशेन जावपाक ते कायदे आसात. तशेंच ट्रॅफीक रुल्स आहात. म्हाका उगडास आसा हांव भुरगेपणासान आसलो तेन्ना आमच्या गांवांत एक मोटोर येतालें, एकूच मोटोर, आनी थोड्यो अश्यो सायकलो. म्हाका दिसना ट्रॅफीक रुल्स आनी आसलेले म्हूण. तो सारको मोटोर सारके रस्त्या मदींतल्यान येतालो घेवन. कित्याक ट्रॅफीक रुल्स तेन्ना नासले जायत, पूण मोटोरां नासलीं तितलीं. एक दोन मोटोर आसल्यार आनी ट्रॅफीक रुल्स तेका जाय. पूण आतां आमी पळयता वेता थंयसर पुलीस आहात, ट्रॅफीक रुल्स आहात, पुलीस आमकां तालांव दितात कायदे पाळना जाल्यार. कित्याक ते आहात ते आमचें जिवीत कोडू करपाक न्हू, वचनादी करूंक न्हू, पूण आमचें ट्रॅफीक बरे भाशेन फ्लो जावपाक ते कायदे तांणी केल्यात आनी ते आमी पाडूंक जाय. इस्कॉलांत आमी गेल्यार आमकां कायदे मेळटात. भुरग्यांनी सगल्यांनी एकेच भाशेचे ड्रेस येवंक जाय, युनिफॉर्म ड्रेस. तुका जाय तें घालून वचूंक जायना इस्कॉलांत. ते इस्कॉलाचे कायदे प्रमाणे अमको कलर, अमके भाशेचें ड्रेस तुवें, अमके भाशेचें पॅण्ट, अमके भाशेचें शर्ट घालून तुवें इस्कॉलांत वचूंक जाय. कायदे पाळूंक जाय. अमके टायमार स्टार्ट जाता, अमके टायमार ते बंद जाता. फकत आमकां बाबड्यानो जायते कायदे आहात. देवानूय आदल्या कोरांत तूं नदर मारल्यार इन द ओल्ड टेस्टमेंट 46 बूक आहात ओल्ड टेस्टमेंट. तूं तो ते वाचले जाल्यार ओती करून बूक ऑफ एक्सोडस, सुटकेचें, लेविटिकस, ड्युटरोनॉमी पळयलें जाल्यार खूब कायदे आहात. एक आनी दोन न्हय, आमी मेदल्या ते भाशेन 613 इतले कायदे आहात. जायते जायते पण आमी म्हणटा 10 मानवे ना, जायते मानवे आहात. नियरली 613 613 पळय. एक हेजेर ते देवाचे कायदे आहात जायते. आनी इतले कायदे मनशा लागीं पाडूंक जायना. ते पडून मोजेसान ते मागीर समरायज केल्यात. मोजेसान मागीर आमकां तांतले 10 आमकां दिल्यात, ते बाय हाड करात आनी ते पाडात म्हूण. डिफिकल्ट न्हू, 613 कायदे जातात पाडपाक. ते मोजेसान आमकां ते समरायज केल्यात इंटू 10 कमांडमेंट्स. बायबलाचे फकत 10 मानमेंट नात. वचून पळयात 46 बुकात ओल्ड टेस्टमेंट वाचून पळय, खूब कायदे आहात. मोजेसान ते 10 केल्यात. म्हणजे हे तरी पाडात चलात.
613 तुमी ताका पाडूंक जायना हें तरी पाडा. आनी मनीस इतलो वचकोत तेजे लागीं ते 10 मानामेंट पाडूंक जायनासलें. ही फावंड इट व्हेरी डिफिकल्ट. आनी जेन्ना जेजू येतगोच जेजू पळयता की मनशाक कायदे म्हणल्यार एक वजें कशें जालां तें वजें कशें. इट्स बिकम अ बर्डन फॉर हीम. आनी तो कितें कोत्ता जेजू हे 10 मानामेंट समरायज कोत्ता आनी एक कोत्ता. एकूच मानामेंट उपदेश कोर देव मोग देवाचो आनी कोर पेल्याचो बस एकूच मानामेंट. हे 10 जॉयन करून समरायज करून ही मेक्स ओनली वन कमांडमेंट. लव युअर गॉड, लव गॉड एंड लव युअर नेबर. जालें. 613 म्हणल्यार व्हडलें एक आमी म्हणूंक जाता एक फॉरेस्ट कशें. इतलीं झाडां, इतले रूख, इतलो जोडू वजें घालून चला व्हरूंक जायना. देखून मोजेसान ते फकत 10 बोडयो दिल्यो तुका ह्या वज्यान घालन व्हर म्हूण. त्यो 10 बोडयो डिफिकल्ट जाता म्हूण पळोवन जेजून एकूच दिली आमकां. एकूच मानामेंट, एकूच झाडाची बोडी कशी दिल्या ती घेवन वच. एकूच. आतां तुमी सांगा तो एकूय तरी आमी पाडनात जाल्यार आनी कितें कर म्हणटात तूं देवाक. वॉट एल्स डू यू वॉन्ट गॉड टू डू फॉर यू. ही हॅज गिवन ओनली जस्ट वन कमांडमेंट. लव गॉड एंड लव युअर नेबर. बस. सासणाचें सूख तुका तयार जाता. तूं स्वर्गार पावता. एकूच. 10 नात, 613 नात. जस्ट वन. आयज हो विशय आमी घेता. आयच्या मिसाचो विशय म्हणल्यार देवाचे उपदेश पाडुया आनी आमची सोडवण आमी जिवुया. बरें जिवी जिवंक वावरुया. न्हू कितलें कठीण जाता आमकां हे लेख देखून कायदो पाळपाक. व्हेरी डिफिकल्ट. व्हेरी डिफिकल्ट. आनी कितें कर म्हणटा तूं देवाक सांग. एक तुका कायदो दिला तोय पाळूंक जायना जाल्यार हाव कॅन यू से यू आर अ क्रिस्टियन. 2 तरी आहात, 10 आहात, कांय ना. एक पळय आज घरांत आमी नवतो भारी आमच्या फॅमिलीनूच पळय कोण कायदे पाळटात. कितें आहा. मोग आहा पेल्याचो. कितले विडो येतात ते पळयात घोराब्याचे. क्रिस्तांव घरा बी आमचे कसबेल्यात कशे पळोवना तुमी. कितलीं कोफुसां झगडीं घरांत इन ओन फॅमिली. रोगताची भुरगीं माय पाय आनी सगळीं आहा ती झगड मोगतात. आमचे समुदाय पळय कसबेल्यात. आहा मोग पेल्याचो हुस्को आहा. टू हॅव कन्सर्न फॉर आवर नेबर ना. भोव थोडीं बाबडीं भोव थोडीं मेसूंक मेवतात तीं बाबडीं पाळटात. भोव थोडीं. म्हाका बाबडांनो हे मिसाचे बलिदानांत आमी आयले हांव रिती हातांनी आमी वेची न्ही घरा. कितें तरी व्हरुया. कितें व्हरुया. मोग तो देवाचो आनी मोग पेल्याचो बस. हें घेवन घरा या. फ्रांसीस शेवेराज आयज 500 वर्सां जातलीं तेची कुडीक. कितें सांगता ती कूड आमकां. तेजे रॅलिक्स कितें सांगता आमकां. हेंच तो इंडिये येवन देवाचो मोग आमकां दिलो. आनी इतलेंच न्ही आपल्या कोडण्यांतल्यान ताणें आमचो मोग केलो. ताका आमी पळयता तेजे जिविताची काणी ती खबर. ताका वीट येताली हांकां पिडे वतांक पळयतो गाये मातीर लेप जाल्ल्याक पळोवन ताका वीट येताली. कित्याक तो व्हडले फॅमिलींतलो न्हू. रॉयल फॅमिलींतलो तो. ही वीट येता ती पळोवन ताका ओंकार येता बाबड्याक. हीट येता तो. हे मनशां असलीं दुयेंसाची आहात ती पळय. पूण मागीर कितें करता तो जाणा. ही फायंड्स डिफिकल्ट टू लव द नेबर. वचोन बोटान तो ते कोड जाल्ल्याची मातेर आपल्या जिबेक लायता. म्हाका बाबडांनो हेंच आमी पाडुया पुरो. मोग देवाचो मोग पेल्याचो. सगळ्यो उबी रावया.
थोड्यो गरजो ह्या ह्या वेळार आमी बापा मुखार दवरुया. आमकां एकूच देव आसा आनी ताचे भायर दुसरो देव ना. सगळे आमच्या काळजान, आत्म्यान आनी बोळान हे देवाचे आमी भोगती आनी मोग करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बाबा, दोळेन आमकां आयकून घे. देव पवित्र आनी ताका सगळी वाखाणी फावो. देवाची पवित्रताय सांबाळूंक ताचें नांव बेबनान घेना जावंक पूण मान दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बाबा, दोळेन आमकां आयकून घे. आयतार देवाच्या मानाक भेटयलोलो दीस. हो दीस मिसा आनी मागण्या वरवीं आमी पवित्र सांबाळूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बाबा, दोळेन आमकां आयकून घे. देवान आमकां बरी आवय बापूय वो वडील फावो केल्यान आमी सदांच तांकां मानान लेखूंक आनी ताच्या उतरा प्रमाणें चलूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बाबा, दोळेन आमकां आयकून घे. तुज्यो खासको गरजो हे वेळार हात जोडून जेजूक सांग. तुज्या खासके गरजो तुज्या कुटुंबाच्यो, तुज्या समुदायाच्यो, तुजे फिरगोजेच्यो गरजो जेजूक सांग. केद भाशेन बेतूलची फिरगोज हांगा आसा. आमी कितें भाशेन बेतूलच्या फिरगोजकारा पासून मागता देवान तांचेर सगल्यांचेर खेरीत आशिर्वाद घालूं. भोव मोगाळ बापा, आमची मागणी आयक आनी कितें आमी मागूंक फुडें सरोना तेंय तूं आमकां दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. काळजान कोचून दवरता, अर्पण म्हज्या जिवाचेर. बाबा भक्तीन उबारता, उतर म्हज्या देवाचेर. म्हाका जागयता हालयता, अर्पण म्हज्या जिवाचेर. बाबाक वखदां विनयता, उतर म्हज्या देवाचेर. Christi कुटुंब नोसोता, अर्पण म्हज्या जिवाचेर. मिनोसोनी तिरायता. म्हज्या बाबुण्यानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतल्यान मोहिमेत आमच्या चाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी तूं पवित्र कर. लुसी तुजे भक्तीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोडान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या व्हडवड्यांचेर जैत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सौर काळी आनी सौर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लुसी तुजी रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोड करताय आनी अशें तांचे हस्कोतायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन पडसोड येताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी सतोसान तुजी स्तुती गायता. Dogoranco, सर्वेस्पोर तूं. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान. उसर्गी तुका सोयसून सर्वेस्पोराचे नांवीन. येता ताका सोय. उसर्गी तुका सोयसून. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पळोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नोप्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवें आनी सासणेक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या गुडासाक कर. Sofia Gesù tuझे मरण आमी समरता. तुझे पुनो जीवनपण आमी परगता. तुझ्या हेल्या सोम्या जेजू आमी ओतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो ही सवडीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले जे पयसुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा फिलिप नेर आमचे गोडी बापा सीमा आमचे आदारी गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका आपली मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणांचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मोकंबळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आमकां मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मुता, भाग्यवंत लुसी, भाग्यवंत संत फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजो वरवीं, त्याच जेजो सांगाता, त्याच जेजो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सौर पदवेदार बापा सौर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन. मोगाळ बाबणानो, याक्की पवित्र सभा द होल कॅथलीक चर्च ह्या कायद्याचेर जियेता. लव ऑफ गॉड अँड द लव ऑफ द नेबर. आनीक ल्हान बारकेले कायदे आसात जाल्यारूय ते फकत ह्या कायद्याक आदार कोत्तात. उच्चो असलो एक कायदो ना आमचे पवित्र सभेंत कोणाचेर पेज घालता पळय तसलो. स्मॉल बीग रुल्स अँड रेग्युलेशन्स वी हॅव कमांडमेंट्स इन ऑर्डर टू फुलफील दीस कमांडमेंट. उंचो देवाचो आनी पेल्याचो मोग हें मनांत दवरात. आनी देखून आयजतान हो एकूच कायदो पाळूंक आमी शिकुया. पयस आमच्या कुटुंबान आनी आमच्या समुदायान देवा आनी पेल्याचो मोग करुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुझे राय आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तांडेर पडून दिवं नाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान वचरेकता. तर आमकां आमच्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी ओतो जेजू संवसाराचें पाप काडटा. ह्या जेवणांत आमकां आमंत्रण आसा देखून आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कोमन्यांक घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमन्यांक घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आएं.
तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी यादामोगोचो एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी यादामोगोचो बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बापाच मोगान तूं रावलो तशींच आमी तुज्यान रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी यादामोगोचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी यादामोगोचो मोगाळ बाबा भयणानो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले करपेन तो आमकां भरता तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धांपूया आनी कांय घडयो ओगेपणान जेजूक आमी काळजाचे खोलायक तावन दिनवासुया. सगलीं उबी रावया. प्रार्थना सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा लुसी तुजे रोग साक्षिणीन तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टां मोरनात जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोड आनी जैतिवंत कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. मातशी बसुया. आज मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री फिलीप नेरी डायस सो बलिदानान वांटो घेतलेल्या सगळ्या याज्ञीक भावांक तशेंच आमच्या बेतूलच्या फिरगोसकारांक आमचे किरीत दिनवास. तेच बरोबर आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसारांचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आज मद्रास मैलापूरचो आर्चबिस्प भोवमानेस्त जॉर्ज एंटनी सामी दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो.
फाल्यां दनपारां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतले. डिसेंबराचे 15 12:15 मलयाळम भाशेन मीस आसतले. तशेंच त्या दिसा वेस्ट आफ्रिकाचे 2 बिस्प 15च्या इंग्लीश मिसाचेर येजमानपण चलयतले. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवाधर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान व बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान थावन तुमी ती घेवं येतात 20 रुपयांक. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगलीं उबी रावया. आशिर्वाद घेवच्या आदीं बेतूलची आमची फिरगोजकारां रोमारींक आयल्यान ती तुमकां कळोवणी आसा ते ब्रिजी सोकला 12:01 12:45 PM तुमी थिंगा रावची 12:01. सो ग्रुपान मातशें तुमी भोंवत. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात. देवा पेल्याचो मोग करूंक तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शाव्याराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान हे वेळार आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, tuji kuru goya shara, tu Jesu chasoinika, soda zoitivo. San Francisco Xaviera, tuji kuru goya shara, tu Jesu chasoinika, soda zoitivon kormaka, tu Jesu